केरोसिनाची प्रत्येक महिन्याक वाढ जाता, 25 पैसे वाढतात, 50 पैसे वाढतात. या संदर्भात काहीतरी ऍटलिस्ट 2-2 महिन्यांनी 3-3 महिन्यांनी वाढले जाल्यार आमकां अंडरस्टँड जावपाक जाता. प्रत्येक महिन्याक ह्या पॉयंटाक आता 2 फावटी वाढले, 25 पैसे वाढले, 25 पैसे वाढले, 50 पैसे वाढले. हे सगळं काही गोष्टी आसा आणि आमकां फुडें रेंज जो आसा थोडो केरोसीन जो कोटा जो आसा आम्ही थोडो रिड्यूस केल्लो आशिल्लो. व्हायट केरोसीन जे थोडे लागता त्या संदर्भात थोड्योशो काही गोष्टी आमकां डिस्कशन करपाक जाय. क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स जो आसा त्याच बरोबर आमचो रायस जो आसा, व्हीट जो आसा, ह्या सगळ्या गोष्टींचेर म्हाका उलोवपाक जाय. आनी खास करून ते गॅस जो आसा, आमी आतां गॅस सुद्दां बारकेले सिलिंडर 5-5 किलोचे सिलिंडर आमी फेअर प्रायस शॉपाक ऑलरेडी अवेलेबल करून दिल्ले आसा. त्या संदर्भात खुबश्यो काही गोष्टी चर्चा करपाक जाय आणि थोडेशे आमकां आनी थोडो सबसिडी दिवची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान. So especially you will talk about subsidy on all this सबसिडी. डिझेल, पेट्रोला बरोबर रेशनावेले केरोसिनूय वाडटा. रेशनावेल्या कड्डणाच्या दर्जाचो मुद्दय तो केंद्रीय नागरी पुरवण मंत्र्याकडेन काडपाचो आसा. जेटीज फक्त जेटीज ऑलरेडी जाल्ली आसा, फक्त एक एनवायरमेंटल क्लियरन्सा खातीर आमचे उरिल्ले आसा. एनवायरमेंटल क्लियरन्स वॉट हॅपन नो एक्चुअली आमची आता लेटेस्ट जेटी जी आसा ती 125 मिटर्स आसा. बट वी हॅव गॉट ऑलरेडी एनवायरमेंटल क्लियरन्स फॉर द 75 मीटर जेटी which was proposed earlier. But during my tenure, I just decided to extend that long. From 75 to 125. 125. It is architectural. बाकी सगळे आमकां परमिशन मेळिल्लें आसा. Only the technical part and practical part हे दोन्ही बाजू environmental clearance आमकां मेळपाक. So once environment clearance मेळ्ळें जाल्यार immediately it will take. Total cost कितलो? Almost 25 crores. 25 crores. By when you will feel? Within हांव फाल्यां जर जालें न्ही, म्हाका क्लियरन्स जर जालें न्ही, immediately I'll float a tender. Okay. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.